गोंयांत पावसा पयलींच्या कामाक गती वाडल्या आनी निमाणे उदका स्त्रोत खात्यान तणान भरिल्ली साळ न्हंय नितळ करपाक सुरवात केल्या। मडगांवच्या कोंबा ते बेणावलीच्या मार्काडो मॉल मेरेन 4 किलोमीटर अंतराचेर ही मोहीम सुरू आसा। पावसाच्या आदी काम पुराय करपाची गरज उक्तायल्या। मजगतीं तण बेगीन नितळ करूंक ना जाल्यार पावसांत हे तण दर्यांत वचून सरकारी पयशांचो इबाड जाता। देखून ह्या प्रस्नाचेर कायमस्वरुपी उपाय काडचो अशी मागणी समाज वावुरपी सांतान पेरेरान केल्या। आनीक थोडे दीस पयले हिंगा WRD जावं हिंगा जायतीं डिपार्टमेंटां इवन मारगांव सायडीन म्युनिसिपॅलिटीन हिंग गेले जावं दुसरे आमगे पंचायता मुनीसीन गेले आनीक हेल्था मुनीसीन गेले हिंगा हे जोगले आख्खे हेचे पडे हायसिंता ते आख्खी न्हंय ब्लॉक केलो आहा। आनी हांव नोणा आतां जेन्ना WRD येयले त्या दोणा तेणें सांगलोलें आमी पावसा पयले हे पडे हायसिंत आख्खे न्हंयक जालो आहा ते आमी काडले म्हूण। जेन्ना तुमी हे सापकोता फाटल्या वर्सांनी तुमी काळो आहा हे काळां म्हळ्यार आमकां हे जे हायसिंता तेजें पर्मनंट सोल्युशन जाय ना जाल्यार कितें जाता हिंगा पब्लीक फंड्स आहाय ते वेस्ट जाताय। तुमगेले पयशे आमी लोकांक खबर आहा कित्याक तुमी एक पाट कॉन्ट्रॅक्ट दिल म्हणटरीची तेज पयशे थिंगा सायफन जाताय आनी काम सारकें जायना। हांव मागोता हे पडे हायसिंता हेका पर्मनंट सोल्युशन दिचें। म्हाका दिसना पर्मनंट सोल्युशन ना इश म्हूण। आज टेक्नॉलॉजी एकदम मुखार पावलो आहा आनीक हांव मागोता आमगेल्यो ऑथॉरिटीज आहाय तांकां की हे जे पडे हायसिंता हे तुमी काबार करचें। कित्याक आतां हिंग फ्लडिंग हांव म्हणना उदक कितकोन फ्लो जाता तें हिंग फ्लडिंग जावपा हे सगळे रेजिडेन्शियल एरिया आनी हे सगळे आमगेले भोगले आहाय ते फ्लड प्लेन तुमी त्या वदांनी रस्तो काडून ती बायपास करून थिंगाय तुमी एम्बॅकमेंट बांदलो आहा थिंगाय आमकां उदकाचे चान्सीस आहाय म्हणजे फ्लडिंग जावपाचें। सो हें जावपा जायना जात तितूलें बेगीन हे तुमी बंद करपा जाय। थँक्यू।